आसा सध्या म्हापसा कलेक्टर ऑफिसा कडेन आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर जे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा फर्स्ट फ्लोराचेर तर कलेक्टराक एक मेल आयिल्ली की हांगासर मामलतदार ऑफिसार एक IED जे एक्सप्लोसीव डिवायस आसा ते आसा म्हणून। आणि जेन्ना ही जी मेल आसा जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान पळयली तेन्ना ही जी मेल आसा ती फॉरवर्ड केली म्हापसाच्या पुलीस स्टेशनाचेर आणि तेंच्यांनी एक कंप्लेन केली की अशी अशी फेक मेल जी येयल्ली आसा ताची खंय तरी हांगासर येवन चवकशी करची म्हणून। जेन्ना म्हापसा पुलीस ही जेन्ना ईमेल पळयली तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब तेंच्या बरोबर जे डॉग स्क्वॉड आणि ATS कमांडोज आसा तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड जी आसा ती हांगासर पावल्ली डिटेक्शन आनी इन्स्पेक्ट करपा खातीर। तेन्ना अशें कळून येयल्लें की ही जी मेल येयल्ली डेप्युटी कलेक्टराक ही एक फेक कॉल आसूं शकता, एक फेक मेल आसूं शकता म्हणून। पण जेन्ना हांगासर पावले आनी जेन्ना तेंच्यांनी सगळी रितसर जी आसा ती सायट इन्स्पेक्शन केली तेन्ना कळून येयलें की हांगासर एक एक्सप्लोसीव डिवायस सारकी अशी खंयचीच वस्तू हांगासर ना म्हणून। तेन्ना सध्या तरी हांगासर एक ऑब्जर्वेशन म्हणून सध्या ATS कमांडोज तशेंच आमचे म्हापशेचे जे पुलीस स्टाफ जे आसा ते सध्या हांगासर पळोवणे खातीर सध्या हांगासर उबारिल्ले आसात। तेंची सध्या नजर सगळी कडेन आसा, तेंच्यांनी हांगासर सगळी कडेन पळोवणी केल्ली आसा। त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आसा ती आमकां जितली मेळटली तितली आमी इन्फॉर्मेशन तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।